Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स चक्रीवादळाक जाले 4 दीस कितलेशाच वाठारांनी लायट ना उदक मुख्यमंत्र्याचे आज फाल्यां खात्या कडेन ना स्टाफ आशिल्ल्यांची करड लोक रस्त्यार मायकल रोहन म्हणटा डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल 23 माया उपरांत कर्फ्यूचे कशें कितें करपाचें ताचो शेनवारा रिव्ह्यू दोतोर जिल्लोधिकारी अधिकाऱ्यांकडच्यान परिस्थितीचो नियाळ घेतल्या उपरांत निर्णय गोविंद म्हणटा कर्फ्यू वाडोवचो चक्रीवादळांत शेती बागायती पीक सापूच काबार कोरोनाच्या कर्फ्यूत आदींच ना मार्केट आशिल्लें भरिल्लें आंबे केळीचें पीक गेलें सुदीन म्हणटा भरपाय वेवस्थीत दियात जीएमसीत कोविडाचे दुयेंती फामिलीच्या धकचपाट्यांक अंत ना परिस्थिती वाऱ्यार पडत म्हूण दादागिरी 115 वॉर्डांत भलतोच प्रकार तेच परिस्थितीत प्रुडंटाचो एक्सपोजे तरुण तेजपालाचे बलात्कार केशीच्या निकालाक मुहूर्त मेळना आदी कोरोना आनी कर्फ्यूक लागून आता लायट नाशिल्ल्यान म्हापशा कोर्टान निकाल दुखल्लो 21 मायाक आनी कोविड बळीच्या फामिलीक गोंय सरकारान दिल्ली सरकारान केले तशी मजत जाहीर करची फामिली अनाथ भुरग्यांक जाय जगपाक अर्थीक आदार आपाची मागणी चक्रीवादळाच्या धपक्यांतल्यान गोंय अजून जाग्यार येना लोकांच्या पाशेंस काबार 4 दीस जाले कितलेशाच वाठारांनी लायट उदक ना वीज मंत्री मुख्यमंत्री म्हणटा लायट उदक जाग्यार घालूंक खातें फायर ब्रिगेडी दीस रात वावुरतात खात्या कडेन स्टाफ उणो म्हूण भायल्यान हाडटात आज फाल्यां चडशे कडेन खंय लायट येतली मतदारसंघांनी पंच नगरसेवक आमदारांकय सुसेग ना मायकल रोहन म्हणटा डिझास्टर मॅनेजमेंट पुराय फेल म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली इट वील गो अराउंड 35-40 वचूं शकता आणि इलेक्ट्रिसिटीचो असल्या कारणान उदक येवपाकूय लोकांक जाय तो प्रॉब्लेमाक खबर आहा 33 kV 11 kV हेच जेन्ना खांबे अप्रूटेड जावन पडल्या ते परत रिज्यूम करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आमचे कडेन मॅनपावर जी लागता पळय न्हू ती हांगा मॅनपावरूय ना मॅनपावर भायल्या स्टेटीच्यान हाडची पडटा कारण हें काम गोंयकार आमचे कोण करूंक शकना खांबे उचलप किंवा वयर खांब्यार वचून तें काम करप हार्डली आमचे थोडेच लोक जे आसा पळय हें काम करतात ती मॅनपावरूय बी ह्या कामा खातीर वेगवेगळे कारणान हाडलेली आसा सो पंचायती म्युनिसिपालिटी हेंय बी काम आपल्या परीस सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा आनी म्हाका दिसता आनी 1-2 दीस वयतले पुराय नॉर्मल्सी येता म्हणून सर डोमेस्टीक सुद्दां ऑलमोस्ट म्हापशान 4 फिल्डर आसा तर आमी प्रत्येक वाड्यार वयता प्रत्येक एरिया जी झाडां पडल्या तशेंच आमी सेमा वांगडा फायरा कडेन उलयताले ऑलमोस्ट 45+ झाडां पडल्या आतां बेनपारच्यान एक भाग लायट सोडल्या जेन्ना आमच्या कालापान 4 दीस लायट नासली तेन्ना आमचो MLA दिसान रात मरोन आपल्या हातींनी आपणें काम करून तेजे वर्कर्स कामदार ऑफिसांतले वर्कर्स तेजें काम करून तशेंच आमचे वाड्यांतले लोक आपूण कूद भायर सरोन हें आमच्या वाड्यान क्लियर करपाक ते वावले. We have put around 4 new transformers within the last 2-3 days. We have commissioned old transformers which were under construction. आणि हे भाशेन बारीक कामां जायते लोक म्हणटा की रस्त्यार येवन ते कोंदरदास कोताय कसो कोंदरदास करपा नासलो म्हणून दॅट्स नॉट माय जॉब. डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी सरकार म्हणटा आमचे कडेन आसा ती नाच
हांवें चीफ मिनिस्टराक पर्सनली फोन मारून सांगले की आमचे कडेन 3 फेज सो आसपाक जाय, 3 फेजीचो, जी व्हडली झाडां जेन्ना रोडार पडटा ती कट करपाक. We are able to restore this. Today, as I can say, 95% of wall electricity is restored. 5% I still doubt will be able to restore tonight. But 100% by tomorrow afternoon, everything will be restored. Now, restoration work, I would like to explain. Restoration, these are all temporary arrangements which have been done. My one question is, when a cyclone eta, nala disaster eta, what were the mitigation that was taken care of as far as Goa is concerned? This is a failure of the administration, and where disaster management has failed miserably. Then electricity department should have been given the cranes. Electricity department should have been given mobile transformer on na, ladder mounted crane na. वादळांत शेती बागायती पीक सापूच काबार. आदींच कोरोनाच्या कर्फ्यूंत आंबे पिकाक ना मार्केट, तातूंत आशिल्लें पीक जमीनदोस्त. भरिल्लीं गारफां, पणस, केळी, माडयो वादळाच्या धपक्यान वत थंय आडव्यो. भरिल्लीं भाटां काबार. अंत्रुजांतलो सुदीन म्हणटा शेतकी खात्यान वेवस्थीत इन्स्पेक्शन करचें, लुकसाण भरपाय सारखी आनी बेगीन दिवची. आज हाणें म्हटलां की 3 कोटीचें नुकसान जालां म्हणून. कोणी अग्रिकल्चर मिनिस्टर, फोंडेची ऑफिसर म्हणटा फोंडे तालुक्यांत फक्त 8 लाखांचें नुकसान जालां. पणस पडल्या तें कितलें जालां, शेतां बुडल्या तें कितलें जालां. ओगी ऊट सूट आपले जिबे जें कितें येता तें सांगचें न्हय, तांणी भायर सरचें आनी येवन सायटीर येवन आमचे सरपंच पंच तांकां सहकार्य करपाक तयार आसा. आनी हो सारको एस्टिमेट 20 वर्सां जें झाड इल्ड दिता ताची नुकसान भरपाई कितले. हो एक डिमांड आसा की शेतकऱ्यांचे जे पिकाचे नुकसान जाल्लें आसा, क्रॉप वायट जाल्लें आसा, ताका नुकसान भरपाई करपाची. गंदाट अशें जंगल आसा आनी रस्ते जंगलांतल्यान गेल्ले आसात, आमकां खूब त्रास जातात. आनी सांग्या भितर आसा ते ज्यो जमनी आसात, सरकाराच्या मालमत्तेच्यो जमनी आसात, तातूंत भितर फायराचे एक बरें इन्स्टिट्यूशन येवचें, फायर एंड इमर्जन्सीचे स्टाफा खातीर ट्रेनिंग स्कूल हांगा जावचें. तिसरें ZDO हांगा आशिल्ली एग्रीकल्चर लॉज, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स म्हणजे आंबे आसतले, फणस आसतले, सुपारी आसतली, केळी आसतली, हाजो मेजर लॉस जो आसा त्या हॉर्टिकल्चर क्रॉपाचो जाला. तोय बी ZDOक सांगला की 1-2 दिसांच्या भितर 20 तारखे पर्यंत तेय बी सबमीट करतले. तांकांय मदत जी आसा ही सरकारा कडल्यान दिल्ली वयतली. आमकां सायक्लोना खातीर जो मेजर लॉस जाला तो प्रत्येक तालुक्यांतलो रिव्यू घेवपा खातीर सकाळीं हांव बिचोले गेल्लो. बिचोले आमचे सभापती बरोबर आशिल्ले, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, ZDO, परत आमचे इलेक्ट्रिसिटी, PWD ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग जाली. थंयसरलो तुका रिव्यू घेतलो. आतां तें काम सुरू आसा. हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन दिला, मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दिला की डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत ताका थोडो फंड आसता तो स्पेंड तांच्या पावरीन करपाक जाता. तांकां तेचो फंड सोंपलेलो, तांकां आतांच सांगला कलेक्टराक तांकां फंड परत दी म्हणून. आनी एडिशनल म्हणजे आमचे फायर ब्रिगेडचे सगळे हे मॅनपावर ही खूब बऱ्या रितीन फिल्डाचेर काम करता आसतना तुमी पळयल्या. पुलीस डिपार्टमेंटाक खूब बरें काम तेंचे फिल्डाचेर गेले 3 दीस सातत्यान. सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय डेप्युटी कलेक्टराची सगळी टीम ही पुराय रस्त्यार आसा. पहिल्या दिसा जेन्ना वादळ येयले तेन्ना हांवें डायरेक्टरा मार्फत सगळे इन्स्ट्रक्शन दिल्ले सगळे ZDO 12 तालुक्यांनी की त्या म्हणजे फिल्डार वचून तुमी कितली लुकसाण जाल्या, कितली मोडतोड जाल्या शेताची, बाकी सगळ्यांची, ते म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून. आज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जे आसा तो म्हाका काल तेणी सबमीट केल्लो आसा आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे 3 कोटीच्या आसपास आज लुकसाण जाल्लें आसा. आनी डिटेल रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा. आनी ज्या शेतकारांचें आख्खें गोंयभर लुकसाण जाल्लें आसा हांवें CMा कडेन डिस्कस केल्लें आसा. तांकां जें लुकसाण जालां तें ताबडतोब ती लुकसाण तांकां दिवपा जाय. GMCंत कोवीड दुयेंती तांच्या फामिलीच्या धकचापाट्यांक अंत ना. वॉर्डांतली परिस्थिती वाऱ्यार पडत म्हूण सेक्युरिटीची दादागिरी. दोतोर रावंडाक आयले म्हूण सांगून पेशंटां बरोबर आशिल्ल्या घरच्यांक 5 मिनटांक म्हूण सांगून भायर काडले. 3-3.5 वरां भायरच. ब्रेकफास्ट, खाण जेवण तश्शें भायर. उदकाची वेवस्था ना. प्रकार कितें काय पळोवंक गेल्ल्या प्रुडंटाच्या टिमीकूय तेंच. GMCत आदीं ऑक्सिजन मेळना जावन शेकड्यांनी दुयेंती गेले.
वेवस्था आनी कारभार जाग्यार पडलो मिडिया एक्सपोजे आनी हायकोर्टाक लागून. प्रुडंटाची टीम दुयेंतीचो जीव साल्वार करूंक म्हूण रात दीस लागून प्रोएक्टिवली एक इशू लावन धरता. आतां GMCच्या वॉर्ड नंबर 115 कोविड पेशंटांचे हाल. बुधवारा सकाळी प्रकार. पेशंटां बरोबर आशिल्ल्या घरच्यांक दोतोर रावणाक आयल्या म्हूण सांगून 5 मिनटां खातीर भायर काडले. मात प्रकार वेगळोच. वर जाले, 2 वरां जालीं, 3-3.5 वरां जालीं तरी घरच्यांक भितर दुयेंती कडेन वचूंक दिनात. विचारल्यार दोतोर तिडकतात. सॅक्युरिटींची दादागिरी. ट्विटरा वेल्यान एका पेशंटाच्या घरच्यान कितें चल्लां काय म्हूण CMाक पसून विचारले. मात 115 वार्डांतल्या दुयेंतींच्या झगझपाट्यांक अंत ना. हिंगा मास्कां सुट्टा हेंकां कांयच पडलें ना. आमी भायल्यान दारां फोडून सांगता तेंकां हे म्हणून मास्कां घाल. ऑक्सिजन सिलिंडरां काबार जाता तरी हेंकां कांय पडलें ना. हिंगांतल्यान आमी सांगता हय तेचे त्या पेशंटाचे मास्क सुटलेले ती फडफडटाली. आमी हिंगांतल्यान तेंकां सांगलें तेंकां खबरूच ना. पळय हांव हो सगळ्यान ते हेच करता आमी भायच्यान सांगता. ही पळयात सकाळची च्या, ब्रेकफास्ट, जेवण सगळे वॉर्डा भायर तश्शें उरला. धड उदक दिवंक मेळना. हो व्हिडिओ पेशंटाच्या घरच्यांनी प्रुडंटाक धाडिल्लो. So oxygen is getting finished. Nobody is cared about that. What about that? प्रकार खरे कितें तो पळोवंक प्रुडंटाची टीम GMCत पावली. मिडिया एक्सपोजे करीत म्हूण 115 वार्डाकडचे सॅक्युरिटी अलर्टाचेर. तांणी मिडियाच्या मोबायलाक हात घालो. शूटिंग बंद करून मोबायल काडून घेतलो. आप हाथ नहीं लगा सकते. हाथ मत लगाओ. हाथ मत लगाओ. आप हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? मोबाइल नहीं ले सकते. मोबाइल का हाथ क्यों लगाया? आप मोबाइल हाथ से कैसे लिया आपने? आप हाथ कैसे लगा? सॅक्युरिटींची दादागिरी पळोवन लोकूय मदीं पडले. लोकांनी फुडें सरून सगळो प्रकार मिडियाच्या कानार घालो. 10 हांगा रावंड येयला म्हणून आमकां भायर घातली. 5 मिनटां खातीर भायर घालया, भायर वचा म्हणून सांगली आनी 5 मिनटां सगळीं कॉपरेट जावन भायर येयली जाल्यार 1 वर जालें. 1 वर खबर ना भितर घेवपाची. मागीर ही डॉक्टर आमी आवाज करता म्हणून डॉक्टर येयली भायर आनी नेटान तापोवंक लागली. हांव कितें म्हणटा आतां 3-3.5 वरां जाय येयल्या. पेशंटाक 5-5 मिनटांनी उदीक दिवचें पडटा. मास्क लायिल्लें आसा. जेवण हिंगा चल्ला. डॉक्टराक म्हणटा हिंगा जेवण दी सगळें दी टायमार दी. आनी आतां हो टायम दिवपाचो जेवण ते पळय सकाळच्यान तोच आहा हिंगा. 3.5 वरां जाळन गेली. आतां पेशंटाचें मास्क सुटलें. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? मुतोंक जाता, आगोंक जाता, ती बेडार मुतोंक जायना तितली कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? हायकोर्टात ऑक्सिजनाचो एक अध्याय निस्तारलो. वखदां वाशिनांचो दुसरो सोमारा सुरू. आतां परिस्थिती जाग्यार घालची सोडून GMCत कोंबडे झाकपाचे उद्देग सुरू जाल्यात. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी तुकाराम मराठी. गोंयांत कर्फ्यू वाडोवपाचो काय ना ताचेर शेनवारा थारायता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. आमदार मंत्री कर्फ्यू वाडयात म्हूण मागूंक लागल्यात. हायकोर्टान लक्ष घाल्या उपरांत राज्यांत कोविडाची परिस्थिती जाग्यार पडटा. पॉझिटिव्हिटी रेट 31% मेरेन देंवला. फाटल्या 24 वरांत 31 जाण गेले. 1209 नवे दुयेंती. मजगती कोविड दुयेंसांतल्यान बरे जातकीच 3 म्हयन्या उपरांत कोविड वाशीन घेवं येता म्हूण केंद्रान राज्यांत कळीत केलां. 15शीचो कर्फ्यू आयतारा 23 मायाक सोंपता. परिस्थिती जाग्यार येता तशी मंत्री आमदारांचो कर्फ्यू वाडोवपाचो सूर. I think it should be extended till May 30th. That is my suggestions to the government. And definitely I am going to speak with the Honorable Minister right now after this meeting. कर्फ्यूचे फुडें कशें कितें ते शेनवारा थारतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. शेनवारा रिव्ह्यू जातलो म्हणटा कारण ते सोमार दीस सकाळ सो ते शेनवार दीस पर्यंत रिव्ह्यू जातलो. आतांचो तेजे रिव्ह्यू पुराय सगळ्या आमचे इवन दो
डेप्युटी कलेक्टर हेल्थ ऑफिसर हांच्या कडल्यान एकदा रिव्ह्यू करून ते डिसिजन घेतले. हायकोर्टान लक्ष घाल्या उपरांत राज्यात कोविड परिस्थितीत जाग्यार पडूंक लागल्या. फाटल्या 24 वरांत 1209 नवे दुयेंती 31 गेले. मरणाचो आंकडो देंवता. पॉझिटिव्हिटी रेट 31% लागीं. मुख्यमंत्र्यान पेडण्यां कोविड सेंटराचें इन्स्पेक्शन केलें. जे हेल्थ ऑफिसर आहा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा. त्याच बरोबर कोविड सेंटरांक जे सुरू केल्ले आहा. हे कोविड सेंटरांचो फायदो इवन होम आयसोलेशन ते आमी धाडटात. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा हेल्थ ऑफिसराक. हाचे फुडें फाल्यांच्यान होम क्वॉरंटायन म्हणटा ते जावचें ना. कारण सद्या 50 बेडेड हे हॉस्पिटलां म्हणजे कोविड सेंटर आहा. वाडून आमी 150 पर्यंत करूं शकता. गोंयांत 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकांचो वाशिनाक बरो प्रतिसाद. आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. एक विलेजीन 350-400 अशें करून सगळे जालोले. तरी आसतना मागीर तो लोक 45 आमगे उलो आहा. ताका लागून आमी वॅक्सिनेशन सेंटर आमी CMाक मागून हाडा. इतले मजगतीं केंद्रान कोविड दुयेंतींनी केन्ना वाशिनां घेवपाची ताचेर राज्यांक चीट बरयल्या. कोविडाची बाधा जाल्ल्यांनी पूण हॉस्पिटलांत एडमीट नाशिल्ल्यांनी बरें जाल्या उपरांत 3 म्हयन्यांनी वाशीन घेवचें. पॉझिटिव्ह जावन हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ल्यांनी डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत 3 म्हयने जातकीर वाशीन घेवं येता. तशेंच पयलो डोस घेतल्या उपरांत कोविड जालो जाल्यार रिकवर जातकीर 3 म्हयन्या उपरांत डोस घेवचो. दुसऱ्या दुयेंसाचे सिरियस दुयेंतींनी कोविड जाल्या उपरांत रिकवर जातकीर 4 ते 8 सप्तक रावचे म्हूण कळवणेंत बरयला. वाशीन घेतकीर 14 दिसांनी रक्तदान करूं येता अशेंय कळवणेंत म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है. सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें. तेहलकाचो आदलो संस्थापक संपादक तरुण तेजपालाचे बलात्कार केशीचो निकाल म्हापशें सेशन्स कोर्टान 21 मायाक धुकल्ला. वादळान 2-3 दीस जाले लायट ना म्हूण सांगून कोर्टान निकाल धुकल्लो. हे आदीं कोरोना कर्फ्यूंत स्टाफ उणो म्हूण निकाल धुकलिल्लो. 2013 गोंयांत आयिल्ले कडेन वांगडी पत्रकार चलयेचेर बलात्कार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप. तो सध्या जामिनार आसा. देशभर लॉकडावन ना. राशन शॉपांनी येवपी खाद्यान्न लोकांक कसलीच आडखळ नासतना पावता. सप्लाय सुरळीत आसा म्हणून नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडे सांगता. सिव्हिल सप्लायाचो कोटा व्हरपाक 8 दीस वाडोवन दिल्यात. फुडल्या 10 म्हयन्यांत कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचें काम तडीक लागतलें म्हूण तो इन्स्पेक्शना उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. सिव्हिल सप्लायचो कोटा तसो सध्या वाडोवन दिवना, परंतु आमची प्रत्येक महिन्याची जी 21 तारीख जी असता ती 21 तारखेच्या वयल्यान आमी 27 तारीख सुद्धा लास्ट डेट जो मे महिन्याचो जो कोटा लिफ्ट करपाचो आसा ती आमी भोवो दिल्ली आसात. आनी आज तशे तरेचे प्रेस नोट आमचे सबंद प्रेसाक गेल्ली आसात. कारण कित्या खातीर खुबशे लॉकडावन आशिल्लें, सकाळची थोडीशीं दुकानां बंद आशिल्लीं, थोड्यांनी फूल डे चलयलें आशिल्लें, पूण थोडेशे कंप्लेंट येवपाक लागिल्ले आसात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे थोडेशे 8 दिसांचे एक्सटेंशन आमी दिल्ले आसात. रेशन कोणाक मेळपाना अशी तरेची मनान जर भीती जर जी आसा जाल्यार तुमी ती काडून उडयची. कारण सबंद देशा भितर लॉकडावन ना आनी एसेन्शियल गुड्स जे आसात तेजे ट्रान्सपोर्टेशन सुरू आसा. आमच्या सातत्यान जो कोटा जो आसा तो कोटा प्रत्येक म्हयन्याक आमी 21 तारीख म्हळ्यार आमी स्टॉक करतात. म्हणून परत एकदा सगळ्यांक कोणीनूच पॅनीक जावचें न्ही. कला अकादमी स्ट्रेंथनिंग करप आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें पयलें पावलें हें आसा. बाय दीस इज 25 डेज आमी हें काडून आमी ताका लेयर घालतले.
कोविड बळींच्या फामिलीक गोंय सरकारान दिल्ली सरकारान केले तशी मजत जाहीर करची, जमता जाल्यार ताचे परस बरी करची म्हूण आप मागता. दिल्ली कोविड बळींच्या फामिलीक 50,000 एक्स ग्रेशिया मेळटले. तशेंच म्हयन्याक 2,500 पेन्शन आनी अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक म्हयन्याक 2,500 आनी शिक्षण दिवपाचें जाहीर केलां. जे कोविड लागून संवसार सोडून गेल्ले आसा त्या फॅमिलींक जे त्रास जाता, जे दूख जालां, खंय ना खंय कमी करपाचो प्रयत्न सरकारान केलो. आनी तांच्या खातीर अरविंद केजरीवाल सरकारान काल अनावन्समेंट केली की जे कोविडा लागून संवसार त्याग केला त्या घराक एक्सप्रेशा अमावंट म्हणून 50,000 रुपया दिले वतले. त्याच बरोबर 2,500 रुपया हे मंथली पेन्शन दिले गेले वतले. त्याच बरोबर अशे खूब केसीस आसा जे भुरगे ऑर्फन जाल्ले आसा, त्या भुरग्यांचें शिक्षण सरकार दिल्ली सरकार फुकट करून दितलो. त्याच बरोबर ह्या भुरग्यांक सुद्दां सरकार मंथली अलावन्स म्हणून 2,500 रुपया ते वयाच्या 25 वर्सां पर्यंत सरकार हे तांकां प्रत्येक म्हयन्याक 2,500 रुपया दितलो. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन चड वेळ काडनासतना म्हजी मुखेलमंत्री कडेन विनंती आसा की अशें अनावन्समेंट करचे, थोडे अशे मेजर्स घेवचे. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलात दुयेंतींच्या फामिलींक घरचें जेवण हाडपाची सूट दिवची, तांकां थंयच्या कॅन्टीनांतलें जेवण घेवंक सक्ती करची न्ही म्हूण आप मागता. खूब हांगा पेशंट रिलेटीव आसा तांची तक्रार आयिल्ली की होम कूक फूड आसता, जे घरचें जेवण जें आसा तें हांगा तांकां हाडपाक अलावड ना. तांकां जाल्यार सकयल तांणी कॅफेटेरियान फूड घेवचें, खावपाक कितें आसा तें घेवचें. म्हजो सरकाराक विनंती आसा, ह्या काळांत घरचें इतलें पौश्टीक काम कसल्याच नासता. तेन्ना पेशंटाक तांचे रिलेटीव जे आसता पेशंटा बरोबर तांकां हाडपाची सवलत दिवची. ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्साक अलावड आसा, हांगा कित्याक ना हो म्हजो प्रश्न विश्वजीत राणेक आसा, तशेंच मुखेलमंत्री सावंताक आसा. ते सकयल बसून आपलें घरचें जें जेवण जें हाडटा तें तांकां खावपाची सोय दिवची, कॅफेटेरिया हे माफ करचो, ही तुमचे कडेन विनंती आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तोड्डा विलास मेथर खुनाचे केशींत उद्देजक शैलेश शेट्टीक निमाणें जामीन मेळ्ळो. 50,000 बेल बॉन्ड, तितल्याच रुपयाचे शुअरिटीचेर हायकोर्टान ताका जामीन दिला. पोरूं ऑक्टोबरांत तोड्डा विलासाक लासून मारिल्लो. तपासांत CCTV फुटेजींत शैलेश शेट्टी आरोपी बरोबर उलयतना दिशिल्लो. हल्ल्यांत वापरिल्ली मोटारय शेट्टीची, तितल्याचेरच शेट्टीक भितर वडयल्लो. विमानतळाच्या कामाक लागून मोपा तुळसकरवाडी वाठारांत लोकांचें मोठें लुकसाण जालां. ताची भरपाय आदीं करात, उपरांत काम म्हूण आमदार मंत्री बाबूची GMRाक शिटकावणी. विमानतळाच्या कामाक व्हेल्ली माती खंय व्हांवन गांवांत पावली. बाबून उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, विमानतळ अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी केली. विमानतळ अधिकारी खंय लुकसाण भरपाय दिवंक राजी आसात. सगळे आमचे गेल्ले आसा, बीच पासून आमच्या भितर गेल्लो आसा. आमकां आतां वाड ना वचपाक बी. घराच्या वयल्या पासून येयल्ले आसा कोसोन सगळे आसा, गायी बी आसत. आणि आमची शेड असली, 2 शेडी, 1 गाडी असली, सगळे डॅमेज जाला आणि सगळे व्हांवून गेले. फातर येयले, पंप आसले ते गेले. आमचे पयलीं हांगा होळ आसलो बरो, एक वचपाक वाट आसली ती सगळी बंद जाली. चान्सच ना, वयले सगळे ब्लॉक करपाक जाय. हे सगळे कळटकीर आमदारान हांगा येवन सांगला एअरपोर्टाक वाले करून घ्या म्हणून, करून दिता म्हणून तेंच्या. तुळसकरवाडीचे जे एअरपोर्ट जो आपलो बांदतात तेजो बाउंड्री कडल्यान तेजी सगळी माती जी आहा ती गांवांनी आयिल्ली आहा आनी उदक ब्लॉक जाला. तशेंच काही लोकांची गॅरेजी गेल्यो ज्यो बांदलेले आहा, गाडी डॅमेज जाली, तरेचें लुकसाण जाल्लें आहा. त्या एअरपोर्टाचे मनीस आयले, तो GMRचो जो आहा स्टेशन तेजे कडेन सकाळी फोन करून ताका सांगला तुमच्या एअरपोर्टा खातीर आमच्या लोकांचें लुकसाण जालां, आमी ओगी बसचे ना. आमचें सगळ्यांचें कितें लुकसाण आहा तें भरपाई तुमी करपाक जाय. सकाळी सांगला त्या प्रमाणे तेजे ऑफिसर आयिल्ले आसा. जें नॅचरल जें आहा तें तेंच्यांनी आसा तशें करून दिवचें आनी हेज्या बद्दल कसलेंच कॉम्प्रोमायज जावपा ना. CMान आमचें डिक्लेअर केलां काही लुकसाण भरपाई आहा तें आमी दितले म्हणून. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.